प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मगेच्या भावान आनी भयणीनो, परत तुमकां देवाचे उतरां मारी पात मेळोवंक म्हाका भोव खुशी भोगता. देवाचे उतरां मारी पात आमी मेळटा आसतना आमी देवाच्या व्हरत्या मोगांत एक जाता. आमचें व्हडलें कुटुंब मोगाच्यान. कित्याक इस्कालांत आसतना हांव केदारणे सांगतालो, आय हॅव सो मनी चिल्ड्रन. त्या दाडा मोगे हेबटी आनीक उडास आसा तुमकां. हांवें सांगलां आंगे नांगे थोडे म्हज्या रितीन हांव सांगता. हेबटी हांव BO ऑफिसाक गेल्लो. BO ऑफिसांत तुमकां ताचिकोडी एरियांत BOs पुरा डिफरंट टायपाचे आनी तांकां येयलें दिलें जाल्यार ते पक्का आमकां परमिशन दिनात. आनी अशें आसता म्हजो एकलो इश्ट म्हाका मोगा, सो ताकाय BO की मोगा आसो. तेजे आपण व्हरतना तो म्हाका पळय लागलो आनी तो म्हाका विचार लागलो, तूं कितले भुरगीं आसात. तर म्हजी इस्कालान लागभग 850 आसले आनी 850 भुरगीं आसात. आनी तो म्हणूंक लागलो, म्हाका वयर सकयल पळोवन सुरू जालो आनी म्हणून हांवें विचारलें, तुका कितले भुरगीं आसात. हांवें म्हणलें म्हाका 850 भुरगीं आसात. 850 भुरगीं ते कशें साथ दिवं म्हणूंक लागलो. ताका तो म्हजो एक पेरंट म्हणजे सांगता आसलो लक्षेटी, म्हणलो तो ताका म्हणूंक लागलो, फातराबाग ती सगळीं ताचींत भुरगीं, ती इस्कालाक गेलीं जाल्यार ती सगळीं ताचींत भुरगीं म्हूण तो मानून घेता. आनी हो BO इतलो इम्प्रेस जालो आनी म्हणलो, तशें आसा गे. तर आमच्या इस्कालांनी सगळीं भुरगीं त्या टिचरांची हेडमास्टराची जाल्लीं जाल्यार कितलें बरें आसलें म्हणूंक लागलो. ताका तो म्हजो फ्रेंड म्हणूंक लागलो, तुमच्या इस्कालान कशें आसा म्हूण गुर्तू न्हू, पूण पाद्राबाच्या इस्कालांत अशें गे, ताच्या इस्कालाक गेल्लीं भुरगीं मात न्ही, त्या भुरग्यांचे आवय बापूय पाद्राबाचे कुटुंबान जावन आसा. त्या कुटुंबान कितेंय जाल्यार पाद्राब जावता. तांचे कसले समारंभाक ताणें आपयलें जाल्यार पाद्राब थंय आसता. तांचे थोडी परिस्थिती पाद्राबाक कळीत आसा. कित्याक तांचे कडेन तो उलयला. भुरग्यांक एडमिशन करता आसतना हर एक आवय बापाय कडेन तो उलयता आनी तांची परिस्थिती समजून घेवन तांकां त्या प्रमाणे कितें उणेंपण आसल्यार फिजांत ताणें जायत्या कन्सेशन करून दिलां. म्हणटना तो BO बारी तें इम्प्रेस जालो आनी म्हणूंक लागलो, असलें एज्युकेशन आमकां भोव जाय, गरजेचें जाय. आनी त्या वेळार म्हजो इश्ट ताका म्हणूंक लागलो, पाद्राबाची एक शिस्त, पाद्राबान सांगलें जाल्यार ताच्या आवय बापायचें कामय मस्त उणें जाता. आवय बापायक आयकनातलीं भुरगीं पाद्राबान सांगल्यार तीं आयकतात आनी तें वाजपी जावन आसलें. कित्याक जायतीं आवय बापाय तांच्या भुरग्यां वयर कंट्रोल ना जाल्यार तीं म्हाका फोन करून सांगतालीं, फादर अशें अशें जालां, हो भुरगो आयकोना, अशें हट धरलां. त्या भुरग्याक हांवें एक शब्द सांगल्यार पुरो आसलो, तो भुरगो आयकतालीं, ताचे उपरांतचे प्रॉब्लेम नातले. असो अर्थ इतलोच, तुमी आज सगळीं हे देवाचें उतर आयकत आसतना तुमी आमच्या कुटुंबांत एक जाल्यात. तुमी आनी हांव एक कुटुंब जावन आसा. त्या देखून आमी सपरेट न्ही, आमी एक देवाचें उतर परगाटून वयचें न्ही. देवाचें उतर परगाटता आसतना आमी व्हड कुटुंब बांदता. तेशें आमचें एक संबंद जावन आसा आनी हो संबंद सदांच मुखार व्हरच्याक देवाचो आदार आमी मागया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. इंग्लिशान आमी विचारचें जाल्यार इज ऑफ फेथ ब्लायंड ऑर क्वेश्चन. म्हळ्यार संत थॉमसाची परब जुलय 3 तारखेर आमी आचरण केली मात. आनी जुलय 3 तारखेर आचरण केल्ली ती परब हांव केरळांत आसलो, डिवायन रिट्रीट सेंटर आसलो आनी ह्या वेळार सगळे जाण एकामेकाक विश करतात. आनी अशें आसतना ते कितें म्हणटात, तुमच्या नांवाच्या उपरांत एक थॉमस म्हणून घालूंक जाय. म्हळ्यार ताचो अर्थ हरियेकी मळयाळी केरळचे ते सेंट थॉमसा वर्त्या तरान मानतात. आनी त्या दिसा तांच्या इस्कालांक पुरा रजा. कित्याक तांकां सेंट थॉमस क्रिश्चन्स म्हणटात तांकां चड. आनी सेंट थॉमस क्रिश्चन्स म्हळ्यार सेंट थॉमस येवन ताचे ती सुवार्थ परगट केली आनी तो माटतीर मेल्लो त्या विशयी तांकां व्हरतो एक अभिमान आसा. त्या खातीर सगळीं त्या दीस एकामेकाक मेळटा आसतना हॅपी फेस्ट म्हणटात, आमकां हॅपी फेस्ट म्हणटात. आनी अशें आसतना आमी म्हळें आमच्या नांवा उपरांत आमी थॉमस घालचें पडटा कोण ना. कित्याक म्हळ्यार थॉमस म्हणटा आसतना तांचें तें आमकां थोडे फावटी कितें बगता, आमकां थॉमस दुबावी थॉमस म्हणटा आमी. त्या देखून थॉमसाक तितलें एक इम्पॉर्टन्स आमी दिलें पळय. पूण तांकां थॉमस माटतीर मेलो, जेजूचो व्हरतो मोग आसलो, जेच्या बावार्थान बरयलो. त्या देखून बावार्थ म्हणटा आसतना तो कसो आसोंक जाय, आमचो बावार्थ. आज आमी पळयलें जाल्यार आमी थोडीं जाणां म्हणटा, म्हाका मिसां वचोंक वेळ ना, पूण हांव देवा फाटी येता, देवाच्या उतराचो मोग म्हाका आसा आनी हांव मिसां वचना.
तांकां आमी म्हणटा पायस क्रिश्चन्स म्हळ्यार आसात तीं क्रिस्तांवां पूण हांव मिसाक वचनासतना देवाचें उतर आयकनासतना मिसाच्या बलिदानाक एक जायनासतना क्रिस्तांव म्हजे थंय सेवेनासतना क्रिस्त म्हजे थंय एक जावन जियेनासतना हांव कसो क्रिस्ताचो जातालो. त्या देखून थोड्यांनी म्हणजे तुमी आयकलां जावंक पुरो जायते जाणांनी एक वाकमोल करतात आमच्या नवी काजऱ्यांत तांकां स्वभाव कळीत आसना मागीर स्वभाव कळीत आसतना थोडे जाण त्या क्रिस्ताक चड पातयेनातल्या वेळार ते म्हणटात जावंक पुरो पूण तो बारी बरो कुटुंब कितल्या बरें तर आमकां सगळ्यांक सांगात हाडटा सगळ्यां कडेन बरें जॉली उलयता आमच्या हर एका कार्यक्रमाक तो आसा आनी ताचे गुणूय बरे आसा शेगुणांनी भरलेलो पूण क्रिस्ताक तो पातयना जाल्यार ताचे शेगूण कोणाक तें आमी मतीन दवरिना कित्याक म्हणून तें ओके तो पातयता न्ही गे देवाक म्हणल्यार बरें तसल्या अभिमानांत आमी कोणाक एक कन्सेशन दिवचें न्हय. त्या खातीर इज अ फेथ खूट देगी हे आमी सवाल करन ते बाबाट दोट्ट करून घेता हांव गे म्हणलें आमचें तें आसूंक जाय. जायते फावटी आमी वाकमोल दिता डोंट गेट सॅटिस्फायड वीथ दॅट तुमकां हांव सांगता कित्याक म्हळ्यार तसलें सॅटिस्फॅक्शन आमकां नाका. तें घालचें हें पात्तें घालचें आमी काम करूंक नजो आसलें तशें वय फादर अशें ह्या प्रमाणें तो मनीस करता ह्या प्रमाणें तूं जियेता सांग बरो तो बरो मनीस पूण क्रिस्ताचो मोग तुजे थंय नाकोलो बरो मनीस क्रिस्ताचो मोग नातलो क्रिस्त थंय एक नातलो सांग बरो दुसऱ्या धर्माच्यांक तें इतर पूण आमकां क्रिस्तांवांक क्रिस्ताचो मोग नासतना आमी जियोवचें बरें ना. दॅट इज नॉट ऑफ फेथ. तशेंच कोणी म्हणत जाल्यार हाका हिलींग जाता हांव त्या रेतीर वता म्हाका डॉक्टराची गरजच ना म्हळ्यार जाल्यार तुजे थंय पिडा आसली देव गूण करता वय पूण डॉक्टरा कडेन वचून तपासण करनासा तेज्या प्रमाणें तुवें वखद खाण्यानुसार रावलय जाल्यार थोडे फावटी उलबण जाता तुमकां कळीत आसा अशें सांगून थोड्यांनी मात्रे अलग सोडिल्ले आसात. मात्रे सोडूंक न्ही आमी केदाळ म्हज्या लागीं आयला हांव तांकां सांगता कितेंय तुमचें डॉक्टराचें प्रिस्क्रिप्शन आसा तें डॉक्टरा कडेन उलोवन फॉलो करा. केन्ना आमी बरीं जाल्या उपरांत तें सोडयत आमी बरीं आतां जायते आमच्या रेतीर मंदिराक डिवान माजी रेतीर मंदिराक हांव थंय आसतना नाट्य वैद्य सेबास्टियन येतालो डॉक्टर सेबास्टियन आनी तो एकल्याक जावन हांव ताचे लागीं बसून आयकतालो तो मात्रेन दिता तो म्हणटालो तांकां हें तुवें म्हजें वखद व्हरलें म्हणून कितें तूं ऑलरेडी करना सायबळे तें वखद सोडिनाका. हें वखद व्हरता आसतना तुजी शुगर उणी जाता शुगर नॉर्मलाक येता तुजें कोलेस्ट्रॉल उणें जाता तुजी BP उणी जाता उणी जाल्ल्या उपरांत तुवें ती डॉक्टरा कडेन उलोवन ती टॅबलेटां सोडयत तेदा म्हणसो सोडूंक जायना. आमच्या रेतीर मंदिराक एक पयल्यान हांव इन्चार्ज खाण गेले तेन्नाच एक बॉम्बे जावन एक बायल मनीस आयिल्ली आनी तिका जायती एंग्जायटी फियर आसलें आनी ती म्हणूंक लागली फादर कितें करचें काल करचें म्हण कळयता. हांवें तिका सजेशन दिलें 2 वाटो तुका दाखयता एक बरें करून मागचें आमचें कार्य आनी देव आमकां गूण करता. सेकेंड जाय जाल्यार एक वचून तापासण कर तो फिजिशियन कितें सांगता त्या प्रमाणें पळय कोणा लागीं वचूंक तुका वचयत सायकॅट्रिका लागीं वचयत या नॉर्मल फिजिशियन लागीं जनरल फिजिशियन लागीं स्पेशलिस्टा कडेन वचय कोणा कडेन वच. आनी ती गेली एकल्या कडेन आनी थंय वचून ताणें म्हळें तिचें एक्झॅक्टली डायग्नायज केलें तिका प्रॉब्लेम हांवें कितें तें सांगिल्लें त्याच प्रमाणें ताणें सांगिल्लें जावन आनी त्या वेळार तिणें म्हळें डॉक्टर बाबा हांव मागतां पूण तुजें टॅबलेट या तुजें वखद म्हाका खंडी जावन बरें करतलो जेजू आसा ह्या दोनी तो म्हाका बरें करूंक पुरो म्हणूंक लागली. घेतलें तिणें जायते जाणां क्वेश्चन करतात डॉक्टर म्हाका बरोवन दिलां फादर 2 म्हयने उपरांत आनी 3 म्हयने आनी 3 म्हयने उपरांत 2 आनी 2 5 आनी 4 म्हयने ओटू 9 म्हयने बरोवन दिल्यात फादर. पूण हिणें खंयचेंय क्वेश्चन करूं ना हिणें खाण गेलें 9 म्हयने तिणें खाण येलें दोरोती म्हण तिचें नांव आनी खाण गेले उपरांत कितें जालें तिचें थंय कसली एक बदलावण जाली देवाक आमच्या रेतीर कितें येताली बरी मनीस इज अ गूड लेडी आनी अशें आसतना तिका संपूर्णपणान क्युअर जावन उपरांत LIC डेव्हलपमेंट ऑफिसर जाली कार काडून वचोंक सुरू जाली आनी तिचो णव रोय हॉस्पिटलांत जायत्यो तेंप मणिपालांत हळू आसतना बलिश्ट तरान ती रावली ताच्या सांगाता एकलीच कोरोना टायमार कोणी नात आनी त्या टायमार ती रावन आपुरबाय तरान तिणें सगळें सांबाळलें. मोगेच्या भावान भयणीनो देवाचे सकत देवाचेर बावार्थ दवरन आमी गेले हांव तर खंडीत जावन बरें जाता त्या देखून आमी
ह्या मागण्या गेल्या त्या देखून हील जाता म्हणून आसले पुरो टॅबलेटां काडून व्हरून भायर उडोवची न्हय ते आमी आसले त्या प्रमाणे समजून घेवन हांव हील जाता देवाच्या वर्त्या मोगान हांव हील जाल्या ताचे उपरांत हांवें वचून डाक्टरा कडेन तपासणी केल्ल्या उपरांत आमी ती सोडची वय ताच्या पयलें सोडली जाल्यार एकदां पिडा उलबण जाली जाल्यार मागीर तुमी कितें करतात थंय हांव गेल्ली थंय तांणी सांगलें तूं बरें जालां आनी बरो जालाय आतां कितें जालें वय खंडीच हांव थोडे फावटी घेतलां जावं की पुरो मतींत हांव बरी जाल्या म्हूण आपलें इतल्या की बरें जाल्यार जर ताका त्या प्रमाणे टेस्ट आसात त्या प्रमाणे आमी कर पूण बावार्थ आमचे थंय व्हरतो जाय जे तर बावार्था जाय जाल्यार हीट आमी घालूंक जाय आतां आमी त्या तोमासाच्या जिवनान पळयलें जाल्यार जेजू येता आसतना तोमास थंय नातुल्लो ताणें कितें म्हळें तोमासाक ताचेर बावार्थ ना तोमास पात्यो ना म्हण न्हय 12 जाणां सिजा पैकी एकलो थंय पात्यलो आनी हेरांचे की चड तो जेजू पात्यलो जेजू खातीर जीव दिवंक तयार आसलो जेजूक मरणाक वता आसतना धर्न व्हरतात म्हण कळीत जाल्ल्यान उरले पुरो पळापळ घेवंक पळयले उरले सीस पूण तोमास म्हणा आमी ताचे सांगात या ताचे सांगात आमी मरया म्हळ्यार आमी तो मरतना आमी मरया म्हळ्यार जीव दिवंक तयार आसलो सीस तो कसो जेजू वयर दुबावान न्ही जेजू वयर वर्ती पाती आनी ताका आसली जाल्यार जेजू पुनर्जिवन जावन तो खंयच्या तरान आयला तें ताका कळीत नासलें ह्या जेजूक ताणें पळयलें त्या जेजू खातीर जीव दिवंक तो तयार आसलो इज अ व्हेरी स्ट्रॉंग डिसायपल पूण जेजू असो आयलो म्हणलें ताणें सवाल केल्ल्या देखून तो दुबावी म्हण न्हय सवाल केलो म्हळ्यार ताचे थंय आसलो तो बावार्थ नीज खरो ताका अनुभव करूंक तो चिंतलो जेजूक हांवें नीज पळय जाय अशें हांव पात्यो ना म्हण न्ही तो पळयल्या उपरांत हांव खंडीत जावन बळादीक जातलो त्या देखून 8 दिसा उपरांत परत जेजू ताका दिश्टी पडटा आसतना जेजू म्हणा लागलो तुका तोमासा ये हांगा घाल तुजें ती बोटां म्हज्या गायांनी म्हज्या कडवडचे तुजो हात रे घे तोमास ताचे थंय आसलो तो बावार्थ स्ट्रॉंग फेथ आनी त्या देखून स्ट्रॉंग फेथ आसल्या देखून कितें जालें तो म्हणा लागलो म्हज्या देवा म्हज्या सायबा तसो तो व्हरतो परगट तरान जेजू वयर आसलो भावार्थ ताणें उसारलो म्हज्या देवा म्हज्या सायबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 म्हज्या भावान भयणीनो पळय तरान जेजून भावार्थ म्हळ्यार आमकां खंयच्या तरान दाखोवन दिला जेजून एक आमकां ल्हानशा वस्तून तो भावार्थ दाखोवन दिला मस्टर्ड सीड म्हणटा आमी म्हळ्यार सासवेचो कण आनी तो म्हणटा भावार्थ एक सासवेचो कण आहा बरी ते सासवेचो कण इतलो ल्हानसो पूण तो तुमी बंयत घालना एक झाड जाल्यार कितलें व्हड झाड तें जावंक पावता ल्हान कण तितलें व्हड त्या तरान तें व्हड जाता आनी त्या सासव्या कणांत तितलो भावार्थ तुजे थंय आसोन एका पर्वता मार्कस एवंजल चॅप्टर 11 वर्स 23 and 24 आमकां म्हणटा तितलो भावार्थ तुजे थंय आसोन तूं ह्या पर्वताक हांगा जावन थंय वचून पड म्हण भावार्थान तुवें सांगलें जाल्यार थंय वेतालेंच आनी जें कितें तुमी भावार्थान मागतात तें तुमकां मेळ्ळांत म्हणून तुमी चिंचें भावार्थान तुमकां मेळ्ळांत म्हूण चिंचें आमच्या थंय तसलो खरो भावार्थ ना त्या देखून आमी दंडळटाव आमच्या थंय तसलो विश्वास ना त्या देखून आमी कितें जाता चंचल जाता आमच्या थंय डिस्टर्बन्स जाता हें सगळें जाल्ल्या देखून आमी कितें करता आमची मोत एणें तेणें व्हरून वता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हो भावार्थ परत जेजू आमकां म्हणटा खमीर आसल्या बरी एक ल्हान चिमटी खमीर तुमी त्या पिठान घालून मोडलें जाल्यार ते कितले पुगासाण दिवंक शकता कितले पुगासाण दिवंक शकता पयलींच्या दिसांनी आमी सूर घालताले हांव इडल्या सान्नां करता आसतना ह्या इडल्या करता आसतना ह्या नाल्लाचें उदक दवरून तें वताक दवरून तें इल्लें सूर जावचे बरें पळोवन तें आमी घालताले हांव पूण आतां दिसांनी आमकां पळोवंक मेळटा ती खमीर जायते इजिली मेळटा भायल्या गांवांत आसा तर ते टिना मेळटा तांकां आनी हाडून घरांत दवरचें आमकां हांवें दिल्लें हांव पळयल्या आनी अशें आसता आनी ती खमीर इल्ली तुमी घाली जाल्यार कितलें आपुरबाय तरान ती पुगासाण दिवंक शकता खमीर काल एक चिमटीवर पूण ताचें म्हत्व कार्या वर्ती जावन आसा त्याच प्रमाणे भावार्थ आमी जियेल्या तर त्या संत तोमासान तो भावार्थ तो जियेलो तो भावार्थ देखून तो कितें कर लागलो तो भावार्थ वळख नासल्या लोकांक ते दिवच्याक आयलो तो
आमच्या भारत देशांत येवन जायत्या जाणांक तो भावार्थ ताणें दिलो. जेजूनी तो भावार्थ लोकां तें रुता करता बरें जुद्याक मात न्ही हर एकल्याक दिवंक तो पेसाडलो. आनी त्याच प्रमाणे आमच्या ह्या सांत तोमासान तो भावार्थ जायतो प्रगट केलो. आनी पळया त्या देखून म्हाका पोर ते पेस्ताच्या करता म्हाका बगलें तोमास असो एक भावार्थ लोकां तें कितलो आपुरबाय तरान ताणें रोमन घेतला. आनी सगळें ती म्हणटात सगळ्यांक आसा तें हर एकल्याच्या ब्लडांत आसा म्हणल्या बरी तोमास आमचो व्हरतो मारतीर आनी ताचें जिवन ताचें परब आमकांय एक मेल फंक्त आमचें जिवन फळाबरीत करच्या जेजूच्या व्हरत्या मिसावांत वांटेली करच्याक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हज्या भावांनी भयणीनो सवाल ताणें केलें ना बरो ताच्या कडवळ्यांत हांवें हात रिगोवंक ताच्या गायांत म्हजी बोटां घालूं नाजाल्यार हांव पातयोंक सो ना म्हळ्यार तसो भावार्थ आनीक घट करच्या खातीर आमचें तें भावार्थ आसल्यार मात्र आमी तो घट करूंक जाता. भावार्थ ना जाल्यार कालें घट करचें. त्या देखून थोडी जाणां क्वेश्चन करता आसतना ताणें आमचे घेवन तो जायत्यो क्वेश्चन करता ताच्या सवालांक आमी जापी दिवच्या बरी ना. त्या वेळार आमी केदाळ म्हणटा हांव चड जावन जो कोणा थंय तो भावार्थ आसा ताका आमचें एक्सप्लेनेशनाची गरज ना. थोडे फावटी ताका समजना जावंक पुरो तें समजचें करूंक ओके पूण ताच्या क्वेश्चनाक आमी आन्सर दिचें म्हण कांय गरज ना. जो कोणा थंय तो भावार्थ ना ताका तुवें कितलें सांगल्यार ताच्या मोतीक तें वेचें ना. कशें वेचें ताचें थंय भावार्थ ना म्हण आमी सांगता. फाटल्या हप्त्यांत दोगां जाणां इंग्लीश सेक्शनाच्या एका भुरग्याक चेरको भुरगो तरणाटो म्हाका दिसता अरावंड 18 years old तो युकेंत आसा. ताका हांकां कांय समजना. ही म्हणटात तो थंय बसना तो थंय धांवता थंय वेता ताका कितें म्हण कळीत ना. तो म्हाका दिसता कितें ताच्या आंगार आसा. जायत्या लोकांक आमकां बगचें इतलें ताच्या आंगार आसा ताच्या कुडीर आसा. म्हज्या भावान आनी भयणीनो सोमी आमच्या कुडीर आसतना सोमी आमच्या काळजांत आसतना वयर उरल्ल्यानी आमच्या काळजांत तो ना जाल्यार आनी एकल्यान प्रवेश जावन रावये शिवाय तो आसतना त्या सैतानाक थंय तयार रावोंक चान्स ना. त्या खातीर सोम्याक आमी संपूर्ण आमच्या काळजांत घेवंक जाय. क्रिस्ताक आमी सेवल्ली आल्टर क्रिस्तूस आमी जाल्या हांव जाल्यार तें दुसऱ्याक जागो ना. एका वेळार आमी तें जावन हांव आमकां तेजे कांयच प्रभाव कळीत ना. क्रिस्त प्रसादचो त्या वेळा आनी हेरांनी येवन तें राज करूंक जाता. वो भुरगो एणें धांवतालो म्हण दिसता. ती आयली आनी म्हणूंक लागली असो आसा तो भुरगो ताका कालीं जालां कालीं धरलां म्हण दिसता. आनी मंगळार हांवें सांगिल्लें हांव एक 3 वरां मेळटालो ताका 3 वरां दैविकाचो वेळ तेरसाचो वेळ त्या वेळार हांव मेळटालो. आनी त्याच सांगाता मेळोन हांवें येयल्यार मागया पळयता हांव मागता तुमी ताका थंय धाडा एस फर्स्ट फ्लोराक थंय येवंक सांगा शारण बिल्डिंगाचें. पूण 3 वरां गेलो 3:15 गेलो 3:30 गेलो तो दिसना भुरगो. मागीर हांवें चिंतलें ही कोण म्हाका सांगिल्लें आसात पळय ती येवना थंय. मागीर ती म्हाका मेळ्ळी 4 वरांक. हांवें म्हळें तुमी सांगिल्लें येवंक म्हण मागीर तुमी येवंकूच ना न्ही. ना ते खंय म्हूण कळना खंय त्या देखून तो येवन जायत फाल्यांच्या दिसा हांव बर्निंग बुश चॅपलांत आसतालो. बर्निंग बुश चॅपलांत खंयच्या वेळार आयल्या 10 वरां उपरांत म्हजें सेशन जाल्ल्या उपरांत हांव थंय आसतालो म्हण सांगलें. आनी तो राखून रावला वयर सकयल वता. आनी अशें आसतना म्हळ्यार कितें तुमकां मेळोंक जाय आसलें. ओके जायत तेच तो म्हाज्या दिसलो हांव बायबल आनी बूक हाडची हाडणें म्हण सांगलें हांवें. आनी हांव गेलो एक कप च्या पिवन सीदा बर्निंग बुश चॅपलांत वचून बसलो आनी पयलें ताकाच अटेंड केलें हांवें. म्हाज्या भावान आनी भयणीनो ताका अटेंड करतना हांवें पळयलें ताचे थंय तो भावार्थ ताचे थंय तो देवावयर मोग जायतो आसा. थोडे फावटी आमी मिसकॅल्क्युलेशन करता. भुरग्याक एकच ताच्या मोतीन थंय गेलां कितें म्हळ्यार जें कितें ताच्या आदल्या पुर्वजांनी ताच्या आज्यान आजयेन कितें केलां तें सगळी तांचे वयर येता कोणा म्हणल्यार एक दुबाव ताका जाला. त्या खातीर तो चिंता ते सगळे आत्मे सर्गाक वचोनात ते सगळे आत्मे तेणें तो भोंवोन हाकाय उपात्र दितात. कोणें सांगलां जावंक पुरो ताका. पूण त्या वेळार ताच्या विचार तुका पातये न्यायाचेचो वयर वय आनी ताणें हांवें सांगिल्ली सगळी मागणी हांवें सांगिल्लें एक सेंटेन्स आनी हांवें सांगिल्लें थोडे सायटेशन देवाचें उतरां सायटेशन अशें बरोवन घेतलें गे. तो म्हणा लागलो हांव बरो जाता हांव बरो आसा देवा थंय म्हाका बरी पातयेणी आसा आनी हांव बरो शिकतालो. दुसरी कांय पाड वायट संवय ना ताका. कितें आसा तें ओपनली सांगूंक लागलो. आनी अशें आसता म्हाका त्या भुरग्या थंय कांयच उणेंपण दिसोना. हांव म्हळें मागीर तांकां हांवें एक्सप्लेन करूं ना
तितल्या मोगान तो म्हणा लागलो हांव वेतां. आनी हांवें ताका एक्सप्लेन केलें आमची पडटा रे तेरेन 5.5 दिसांनी कितें पुरो आसा. सरेंडर एडोरेशन ताणें येदोळ खन जालें. दुसऱ्या दिसा रिपेंटन्स एडोरेशन तो अटेंड जावन जाल्लो. तिसऱ्या दिसाचें एडोरेशन ग्रेस म्हळ्यार कुरपेचें एडोरेशन अटेंड जावन ताका उरलें जावन आसा एक एडोरेशन फिजिकल हिलींग, सेकंड एडोरेशन इनर हिलींग, थर्ड एडोरेशन इन फिलींग ऑफ द होली स्पिरीट. ह्या 3 एडोरेशन विशयान ताका हांवें बरें समजलें आनी ताचें तें आसलें तें भितरल्या गाये विशयान इल्लें ताका उल्लेख केलो. तो म्हणा लागलो हांव बरो जातलो. मागीर हांव ताका तें हॉलान पळयलें, इंग्लीश हॉलान ताका पळयलें. मोगाच्यान कितलो अपुरबायतरान बसोन अपुरबायतरान तो देवाचें उतर आयकतालो. थोडे फावटी आमी इल्लें डिस्टर्ब जाल्ल्यांक इल्लें बसोन तांची परिस्थिती समजून घेवन त्या प्रमाणे तांचे थंय तो बावार्थ परत जिवाळ केलो जाल्यार कितल्या अपुरबायतरान त्या बावार्थाचें जाता. कित्याक ताकाय देवा वयर पातयणी आसा. एकलो तरणाटो बरें बिजनेस करनासलो आनी तो बिजनेस असो फ्लरिश जालो की ताचें बिजनेस बरें वाडलें. ल्हान पळया मस्टर्ड सीड तशें ताणें बिजनेस ल्हानशें आसलें. वाडलें आनी तो इतलो प्रख्यात जालो की एक जर्नलिस्टाक येवन मेळ्ळो आनी तो म्हणूंक लागलो तुज्या प्रसिद्धी ह्या तुज्या ह्या प्रॉस्पेरिटीचे गूट कितें, कशें तुवें केलें, इतलो फेमस तूं कसो जालो, इतलें तुजें बिजनेस कशें वाडलें. तो म्हणूंक लागलो तें कशें वाडलें म्हूण म्हाका कळीत ना. हांवें तें सगळें काणून देवाच्या हातान दिल्लें. देवान तें कशें बरें केलें आनी खंयच्या तरान तें वृद्धी केलें म्हाका कांय कळीत ना. म्हणजे सगळें बिजनेसाचें कितें आसा तें सगळें देवान चलोवचें जावन आसा हांवें न्ही. आनी अशें म्हणटाना तो म्हणटा म्हजें योजन खंयचेंच ना हांगा, हें योजन सगळें देवाचें. देव कितें सांगता त्या प्रमाणे हांव वचून करतां. आनी देवाचें उतर आमकां सांगता तेंच. देवाच्या उतरां मारी पातून जियेताय. देवाचो मोग ताचे सांगत आसाय तो तुजो व्हर तो मोग करता. ताणें तुजो मोग करता आसतना तुका कितें सूण येना आनी तुवें ताचो मोग करतना दोगांयचो मोग एक जाता. आनी दोगांचो मोग एक जाता आसतना तें आसलें प्रॉब्लेम सॉल्व जातात, तें आसलें बंदड निकळों पडटात, तें आसलें आडकळी पयस वतात आनी आमी एक जावन देवा थंय एक जाता. ताका म्हणचे आमी तो बावार्थ आमचो खुड्डो न्हय, तो बावार्थ आमी थोडे फावट सवालां विचारूंक पुरो त्या सवालांक जापी देवच आमकां दितालो. आनी असलें जावप आमी एकामेकाक दिवंक जाता, देव दितालो. त्या खातीर ह्या भुरग्याक त्या भुरग्यान हांवें सांगच्या पयलें आमचे कडेन एक नॅब म्हणल्यार एक बायबल आसा NAB. आनी त्या बायबलांत तुमी ताच्या 11 इंग्लीश बायबल तो 11 पळयल्यार तुमकां सदार मठाचें एक 109 क्वेश्चन म्हण दिसता. तांकां आन्सर पुरो दिला विथ बायबल सायटेशन विथ CCC कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च. ताचे सगळे रेफरन्स दिवन ताका जाय जाल्यार आन्सरां दिल्या. थोडे फावटी आमकां ते कोण दुसरे येवन विचारता पळय हें कशें तें कशें, तुमी कित्याक तशें पातयता, तुमी कित्याक आराधना करतात आनी म्हूण विचारलें जाल्यार ताका जाय जाल्यार जाप तें सगळें आसा. आनी तो म्हणूंक लागलो हांवें बायबल काण गेला, म्हाका कांय कळीत ना जाल्यार हांव त्या फाटल्या पेजीक वता आनी म्हाका तें आन्सर तें इमिडियेटली मेळटात म्हणूंक लागलो. ताका कोणें सांगचें म्हण ना. पळया ताका तसो बावार्थाचें थंय आसलो तरणाटो UKंत आसा. आनी तो म्हणटा आय वॉन्ट टू स्टडी, आय वॉन्ट टू गो हेड. आनी त्याच प्रमाणे आमच्या जिवनांत मोगाचें न्हू भावार्थांत आमी जियेत आसतना आमकां कांयच उणेंपण बगना. भावार्थ आसले मनशां कितें करतात, भावार्थ आसले सगळें देवा वयर होंदोन जियेतात, देवाच्या हातान दितात. त्या देखून तो बिजनेसमॅन म्हणटा अरे व्हेरी एंगेज, आय हॅव बिकम सो फेमस अँड सो प्रॉस्परस इज बिकॉज ऑफ द लॉर्ड, नॉट मी. हांवें केल्लें न्ही तें. थोड्या मनशांनी म्हणलें आसा, म्हाका एकलो बॉम्बे जावन येवन म्हणटालो कालें देवान केलें म्हणटात तुमी, तें हांवें केलें. हांवें दीस आनी रात न्हीद खळोन मेहनत काडन हें सगळें बिजनेस म्हजें हांवें केलां. हांवें म्हणलो तो शब्द आसा पळय, हांवें करचें न्ही, मीस हांव आमचें देवान दिल्लें तें देवान चलोवन व्हरचें. त्या खातीर आमी मागोवंक जाय. कितें म्हणटा स्वामी अपुरबाय तरान म्हणटा पीक येतेश्ट आसा, मागा पिकाच्या धन्या लागीं वावराडी आमच्याक, वावराडी धरच्याक. आमी सगळे वावराडी जावन आसा. भक्तीन वर त्या भावार्थान बरोवशान आमी मुखार वता आसतना आमी जायते बरेंपण आपणावंक शकतले. आमच्या जिवनांत कितें सकडी आसा मोगाचें न्हू. तुका असाध्य म्हूण कितें आसा, कितें साध्य म्हूण आसा तें सगळें देवाच्या हातान दवर. साध्य आसलें तूं करना, असाध्य आसलें देवाच्या हातान दवर, सगळें देवाच्या हातान दवरचें.
देव आमकां त्या प्रमाणे चलयता. जावं एक बरें कुटुंब आमी रचतना आदर्श कुटुंब आमी सोसायटीक दिता, समाजाक दिता. आदर्श एक कुटुंब जावं आमी मायनॉरिटी मायनॉरिटी म्हणून आमी ओगेच बसूंक जायना. बरें जिवन जिये आनी ती 1% मायनॉरिटी ल्हान सासव्याक आनी कितले व्हडले झाड दिवंक शकता. एक ल्हान कामेरची चिमटी कितले सकडी पुगासाण दिवंक शकता. त्याच प्रमाणे तुज्या आनी म्हज्या जिवनांत भावार्थांत आमी जियेत आसतना तोच भावार्थ आमी पळयलें जाल्यार दिल्लो त्या अब्रामाक. पळया तुमी कशें देवाचो तो भावार्थ काणकोण तो मोयजे मुखार वेता, देवाचेर पात येता. योजन देवाचें ताच्या मारिफात फकत ही इज ए मेसेंजर ओनली. द मेसेज इज कमिंग फ्रॉम द लॉर्ड. देवाची ते वर्ते उतर देवाचे संदेश ताका येता आनी त्या प्रमाणे ताका तो देव घुडयता आनी त्या पुरबायतारान इजिप्ताक घरांक त्या गुलामपणांतल्या इस्रायल परजेक तो फाटीं हाडटा. जेरेमिया म्हणटा म्हाका उलोवंक कळना, हांव नेणटो, म्हाका कितें कळीत आसा. पूण देव अंदाचे वर्त उतरां घालना कितलें आपुरबायतारां केलें. तेंच पात्यणेन आमी गेले हांव जाल्यार तुमकां चड सांगचें म्हणना. दावीद कितें करलो, ल्हानसो नेणटो भुरगो आसले फकत 5 फातर आनी ते 5 फातर मोगाचेर ल्हानशे कितें करूं इतल्या व्हडल्या गोलयात ताच्या मुखार आसा व्हडलो गोलयात. पूण 5 फातर काणकोण वचोना दावीद काणून गेलो नेणटो भुरगो. 5 फातर न्हय, देवाचेर भरवसो आनी देवाचें योजन संपूर्ण करता म्हणून त्या प्रमाणे भावार्थान तो गेलो. भावार्थ ताचे थंय आसलो. तो भावार्थ ताचे थंय 5 फातर मुख्य न्हय, ताचो भावार्थ मुख्य. आनी त्या भावार्थान ताणें मारिल्ले फातर ल्हान जाल्यार तो वचून पडलो त्या गोलयाता आनी गोलयाचो संहार जालो. कितलो व्हडलोय तो जावन दी, देवाच्या भावार्थ नासतना जियेले जाल्यार कांयच करूंक जायना. देवाचे भावार्थ दवरून जियेत आसतना सगळें साध्य जाता. म्हाका आनी तुका देवाचे भावार्थ आमी दवरया. कशें दावीद नेणटो भुरगो ल्हानसो ताका पळयतना आसलो गोलयात, हो घालें करूं लागतलो, एका बोटांत हांव कांड उडयतलो. पूण त्याच दाविदान केल्या त्या गोलयाचो संहार. आमी मोगाच्या भावना संहार करूंक न्ही, आमची योजना फळाभरीत करच्या सोम्याच्या हातान दिवया. सोम्याच्या हातान दिली योजना कोण चडस ना म्हणून ना. त्या खातीर जेजू म्हणूंक लागलो हांवें तुमकां धाडलां, आमचें चॉयस न्हय. ताणें आमकां आपयलां, हें मिसांव ताणें आमकां दिलां. तें मिसांव भावार्थांत आमी मुखार सरून व्हरच्याक भावार्थी ताणें आमकां दिलां. त्या भावार्थांत आमी जियेवया. जेजू लागीं आयलो हर एकल्या भावार्थांत विचारता आसतना तांकां तें मेळ्ळें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. तोंच म्हजो सोमी, तोंच म्हजो देव, वाकाणी तुका काळजांता. तोंच म्हजो रस्ना, तोंच म्हजो धनी, वाकाणी तुका काळजांता. तोंच म्हजो आदार, तोंच म्हजें बळ, वाकाणी तुका काळजांता. तोंच म्हजो आसरो, तोंच म्हजें सूख, वाकाणी तुका काळजांता. वाकाणी तुका काळजांता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. सर्वेक्षकांक आनी तेसेन दिव्यवाणी लायव्ह वापरबायतारान देवाचें उतर परगडच्या ह्या भुरग्यांक देवाचो वरची ससाय लाभोवन दी. देव तांकां सांगता सदांच आसूं दी, चड आनी चड मापान. देवादीन विनोद गांगुळेन आराम केल्लें मिसांव बऱ्या तरां मुखार व्हरच्या ताच्या भुरग्यांक आनी ताच्या कुटुंबाक देवाचें आशिर्वाद मागता. तुमच्या सगळ्यांच्या कुटुंबाक देवाचें आशिर्वाद मागता. मोगाचें न्हू हो दीस जावंक पावोन दी. आपुरबायेचो मोगाचो मायपासाचो तुमकां खुशाल बरीच आनी उल्हास बरीत करचो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.